आयज आमी आमचो ऑनरेबल गव्हर्नर गोंयचो आसा ताका मेळपाक येयल्ले. स्पेशली आमची जी दोन बिलां जी पास केल्या आतां रिसंट एसेंब्ली सेशनान ती तेज्या बद्दल सांगपाक लागून की कितें कितें लूपहोल्स आसा आनी कितें डेंजरस आसा ही बिलां आनी हे कायदे समज येयले इम्प्लिमेंट जाले नाल्यार कितलो आमच्या गोंया खातीर जावं जाग्यां खातीर त्रास जातले. सो एक आहले ते द गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ लँड, जे एग्रीकल्चर लँड आसा हेजे एक बील आहलें आनी दुसरो आहलो तो गोवा लेजिस्लेटीव डिप्लोमा नंबर 2070 हितून जी अमेंडमेंटल चेंजीस केल्ली आसा हेज्या बद्दल सांगपाक लागून येयल्ले. आनी आमी आमचे जे रिटर्न मेमोरेंडम्स आसा ती दोनूय बिलांचे दिल्ले आसा आनी तितून आमी आर्टिकल वायज जे अमेंडमेंट्स आसा एमेंडमेंटल चेंजीस कितें जाल्या, आर्टिकलान कितें चेंजीस जाल्या, एग्रीकल्चर आसा जावं एग्रीकल्चराचें डेफिनेशन कितें आसा, एग्रीकल्चरिस्टाचें डेफिनेशन एक्चुअल कितें आसा, जावं आमचें एग्रीकल्चर लँड आसा तेजें डेफिनेशन एक्चुअल कितें आसा हें तांकां आमच्या गव्हर्नराक सांगलेलें आसा की हे कितें कितें चेंजीस आसा आनी कितें इम्पॅक्ट जातलो हेच्या फुडें आमकां समज कितें इम्पॅक्ट जातलो, गोंयाक कितें इम्पॅक्ट जातलो. आनी तितून जी आर्टिकल्स आसा जे आमी समज जे कोमुलदारीचे कोड ऑफ कोमुलदारीचे हितून आर्टिकल्स समज चेंजीस जाली आनी तितून इफेक्ट कितें जातलो हो तांकां अलॉंग विथ द कोड ऑफ कोमुलदाद बूक दिला आनी तेजेर आमी मेन्शन केला की एक्झिस्टींग कितें आहलें आनी आतां चेंजीस जावन कितें जातलें तें आनी कशें आमकां मिन्स गोंया खातीर जावं गोंयच्या जाग्या खातीर गोंयकारा खातीर कशें डिफिकल्ट जातलें फुडें आनी फुडल्या काळान की जागे मेळपाक जाग्यांचे एलोकेशन जावपाक लागून लँड समज प्रायवेटायज केलें नाल्यार तितून कितें चेंजीस जातले हें आमी सांगलें आसा. एग्रीकल्चर डिफरंट आतां एक एग्रीकल्चर नॉर्मली आमी पॅडी फिल्डूच तेजेर मेन्शन केल्लें आसा. सो बाकीची खंयचे खंयचे लागता आमचो लँड रेव्हेन्यू कोडान कितें मेन्शन केल्लें आसा, एग्रीकल्चर टेंडन्सी एक्टान कितें मेन्शन केल्लें आसा हें तांकां सांगलां आनी तांकां क्लियर कट सांगलां की तुमी हेजेर कितें तरी स्टँड घेवपाक जाय. तेंच्यांनी सांगलां की हेजेर समज डिसिजन दिवपाक आमकां सद्याक पळोवचें पडटलें, आपूण रिफर करतलो, आपूण सरकाराकूय परत बरयतलो आमचे जे मेमोरेंडम्स आसा तेजेर पळोवन आपूण सरकाराक परत धाडटलो तांकां सांगतलो म्हणून आनी तेजेर मागीर आपूण डिसिजन घेतलो. बट आमी तांकां क्लियर केल्लें आसा, सांगलेलें आसा की जी कायदो आसा हो कायदो लास्ट मुमेंटाक हाडटा आनी तो पास करता, बिलां हाडटा, नवीन बिलां हाडटा आनी ती लास्ट मुमेंटाक हाडटा, ती पास करता आनी गोंयाक कितले त्रास जावपाक शकता, गोंयकारांक कितलो त्रास जावपाक शकता आनी जो आमचो जागो आसा आयज जागे मेळपाक खूब डिफिकल्ट जाता गोंयकारांक. जावं आमचे लँड लुजर्स आसा, लँड लुजर्स कोण होवूय डेफिनेशन तांकां दाखयलां की ह्या लँड लुजरा अंडर आमकां गोंयान जागे मेळटले काय ना हेंय तांकां सांगलां. आनी त्या बुकान मिन्स कोड ऑफ कोमुलदाद खरें म्हटल्यार गव्हर्नराच्या अंडरूच येता, तो आमी एक न्यू बूक ताका एक्झिस्टींग न्यू बूक तांकां दिल्लो आसा आनी तेजेर आमची जी अमेंडमेंट्स आसा आनी आर्टिकल्स जी चेंजीस जाला तीय मेन्शन केल्ली आसा. जागो परत घेवपाक हे एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आसा तितून हे सगळें ऑलरेडी आसा एक्झिस्टींग. हे कितें सीएम नवीन उलयता अशें ना. पूण जेन्ना सीएमाचे जेन्ना आमी इंटरव्यूज पळयले तेन्ना तो परतो सांगता की बाकीचे जे विरोधक आसा ते ह्या बिलाच्या अगेन्स्ट आहा, तांकां गोंयच्यो जमनी विकपाक जाय. जाल्यार आमचें सिंपल आसा, आमी आतां गव्हर्नरा कडेन तेच मांडलें की केरलाचे स्टेटीचे लँड कन्जर्वेशन बील आहा, तेंची लँड प्रोटेक्शन बील आहा, तेंचे लँड रिफॉर्म्स आसा, तेंचे लँड सिलींग एक्ट आहा. सो इतले तेंच्यांनी एक्ट करून दवरला सो दॅट की एकटो मनीस कितली जमीन होल्ड करपाक शकता, एकलो मनीस कितली जमीन घेवपाक शकता, कसली जमीन घेवपाक शकता, कितें करपाक शकता, भितर कन्वर्ट करपाक, इतले स्ट्रिक्ट लॉज आसा. आनी ताकाच लागून केरला तुमी पळयता ती डेव्हलप जायत आसा, तेंचे एग्रीकल्चर फुडें वचत आसा. एग्रीकल्चराक लागून तेंचे कशें कितें तेंचे प्लॅन्स आसा डिफरंट तेंचे. आतां आमचे मिरयात धर तूं पन्यूर 1, पन्यूर 2, पन्यूर 2 कितले तेंचे रिसर्च सेंटर हें सगळें आमी गव्हर्नर साहेबाक सांगलें की ताका की केरला जर हें करपाक शकता, तेंची नेटीव स्टेट जर हे कायदे हाडपाक शकता जाल्यार आमचो गव्हर्नमेंट जर लँड प्रोटेक्शन म्हणटा जाल्यार तो लँड प्रोटेक्शन सोडून ते हे चिरीमिरी बील म्हणटा ताका आमी सामकें हें बील जेतून कांय अर्थच ना, भितर एग्रीकल्चरूय डिफायन जाल्लें ना आनी भितर एग्रीकल्चरिस्ट कोणतोय सारको डिफायन जाल्लो ना. सो असली बिलां हाडून लोकांक पिशान हाडची ना. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट लॉ सरकार जे करता पळय तें आमी ताका सांगलें की आयज बील दिता आनी परवा 2 दिसान ना दुसरे तिसरे दीस तो डिस्कशन करता आनी ती बील पास करता. म्हणजे जे एसेंब्लीचे जे मेंबर्स आसा तेंचे जावं रुलिंगेचे जावं ना जाल्यार ऑपोजिशनाचे जावं सगळ्यांक ही बिलां वाचपाक, बिलां अंडरस्टँड करपाक, तेजेर जे स्टेक होल्डर्स आहा तेंच्या कडेन डिस्कस करून पॉयंटर्स हाडपाक, आपले मेमोरेंडम दिवपाक, आपले अभ्यास करपाक, स्टडी करपाक तांकां टायमूच दिना.
पूण हो सरकार हो सीएम प्रत्येक गजाल जर ताका कितें विचारलें तो आपूण स्टडी करता म्हणटा, तेजो प्रत्येक मिनिट स्टडी करता म्हणटा आनी तो स म्हयने एक वर्स आतां ताका 4 वर्सां तो स्टडीच करता. सो हे गजाली जे आसा पळय हे गजाली स्टडी करपाक बाकीचे MLAs आसा ऑपोजिशना तांकांय दिवपाक जाय. आमचो मेन आतां जो स्टेप आहा पळय तो म्हटल्यार आमी गेले प्रेस कॉन्फरन्साकूय सांगलां आमचे लँड प्रोटेक्शन जो बील आमचे आसा, आमी जो एक कायदो एक ड्राफ्ट केला भितर लँड सिलींग आसा, भितर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आसा, भितर एग्रीकल्चर लँड आसा, भितर ऑर्चर्ड लँड प्रोटेक्शन आहा, हे जे सगळे एक कॉम्प्रेहेन्सीव आमी एक बील ड्राफ्ट केला. ते बील आमी फुडल्या असेंब्लीक आमी घालतले. जे आमच्या सायडींच्यान करपाक शकता आमी ते करतले. आतां जर हो BJPचो सरकार खरेंच गोंयचे जमनी वांटोवपाक सोदता, खरेंच गोंयकारांची राखण करपाक सोदता जाल्यार तो बील तो इंट्रोड्यूस करतलो, ते डिस्कशन करतलो आनी तो पास करतलो. भितर मागीर तो सिलेक्ट कमिटीक धाडू, भितर अमेंडमेंट्स करू, चेंजीस करू, वॉटेवर. पूण ते बील जे आमी घातला ते इंट्रोड्यूस जावपाक जाय. तशें पोगो बील हेंच्यांनी इंट्रोड्यूस करूंक ना. तशें आतां हें बील आसा हें जाग्याचें आसा. आनी परतें आमी रिपीट करता की लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट. हांगा सेंटराचे हांगा हे दादागिरी चलना. ताका लागून हे हो कायदे ताका लागून गोंयांत आयज कितल्याशेच तरेचे जमनी आहा. ते जमनी कित्याक आसा जे दुसऱ्या स्टेटीन ना, कित्याक हो सब्जेक्ट आसा हो स्टेटीचो आसा आनी हो हे बील सरकारान घेवपाक जाय. जर तो खरोच सिरियस आसा तो घेतलो, आनी जर तो सिरियस ना ताका फक्त असली फटिंगपणां करपाक जाय आनी असली चिरीमिरी बिलां हाडपाक जाय जाल्यार तो लोकांक पिशान काडटलो.